आशिता सोम्या तुका घेऊन लालेता भीती सशी येऊन तुझ्या जीवनात भागीता सोम्या तुझे तै हांव येवोटा मोगाच्या भोवन आनी भयणीनो ह्या पवित्र तळारे आमी हांगासर सोमल्या वेळार आमचे सर्व इरादे देवा बापाक आमी भेटया प्रत्येक सावन आस मागोवंक उडास दवरया आनी विनंती केल्या एक ल्हानशें बाळशें जल्मल्लेंच तें आयज येवंत आसा त्या खातीर त्या वडिलांची आशा देवा बापाची कृपे मरिपात तांकां लाभोवन दी आनी तें बाळशें पिडेतावन मुक्त जावन तांच्या कुटुंबांत संतोश हाडून दी म्हूण सांगून प्रत्येक सावन मागता आसतना आनी एक पिडेस्तीनी एमायसींत आसा ह्या पिडेस्ता खातीर आमी मागया आमचे सर्व इरादे देवा मुखार आमी उबे करता आसतना हे मिसाचें बलिदान पवते बरी आमी भेटोवया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे को तुमचे सोबे आसूं क्रिस्त भोव मोगाच्या भोवनो आनी भयण्यांनो आज सगळी पवित्र सभा देवाची बरी खबर मुरगे मायेक पुरगट केल्लें घडीत हो मिस्तीर आमी संभ्रमान आशरान करता मुरगे मायेन देवाचें उतार स्विकार केलें देवान दिल्लें मिसावो आपणाच्या जिवितांत जारी केलें आनी तिचे मरिपात देवाचो पूत आमकां सल्वासांव हाडूंक लागलो तरी पळोवप आमी आचरण करता आसतना त्याच जेजूक आमच्या जिवितांत स्विकार करचें ताच्या पावलांनी आमी चलचें तुझे मिसावो आमच्या कुटुंबा जिवितांत आसा करचें देवा बापाचो मोग आमी तो भोगचो हें जावन आसा देवाचें मिसाव तर ह्या इरादे खातीर आमी मागया आमी मिसाचें बलिदान पवते परी भेटोवचे खातीर आमच्यो चुकी आमी ओळखून घेवन संगतास मनोवया हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुगून हांव सरळ सांगता मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संवकार मागले सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Soumia
शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्रज्ञ सांगाते देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या बापा, तुझ्या सस्नेक पुताक मनीस जावंक पातून आनी नासरेतेच्या एका सादे आमकारेक सोडून नराची आवय करून तुजी महिमा तुवें पांकयली. आमचे पासत मनीस जाल्या ह्या तुज्या पुता वरवीं तुज्या माया मोगाची घटसाण दिसान दीस अदीक साकूंक तुज्या दैवीक जिवितान वाडूंक आमकां फावो कर आनी तुज्या मोगान येवशिल्ले सोदुनेची बरी खबर आमच्या काळजाच्या मनशांक दिवंक आमकां उर्बेन बरो आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी रासो चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान आहाजा कडेन उलोवन म्हळें, तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक कुणा माग, ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वा उंच सर्गा वयली जावं. पूण आहाजान जाप दिली, हांव मागचो ना. हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजाइयान म्हळें, दाविदाच्या घराण्याच्यानो चीत दिवन आयका. तुमी मनशांक सतयलीं तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतावंक सोदतात. देखून सर्वेस्परूस तुमकां एक कुणा दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा. ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हूण नांव दवरतली. सांगाता मेळोवन येवजण करा, पूण ती व्यर्थ जातली. निर्णय घेया, पूण तो सिद्ध जावचो ना. कित्याक देव आमचे सवें आसा. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. Space
मुझे कान तुवे उक्ते केले ते द्वार आपले हावे था मोळे हावे आपले तुझी खुशी करू हांव घेता सर्वेस पोरा शास्त्र ग्रंथच्या कोवळ्या मोजे विशीं सांगलेले आसा देवा मोज्या तुझी खुशी करूंक म्हाका संतोष तुझी दमशास मोज्या अंतस्करणांत रोंबोन आसा आपले तुझी खुशी करू हांव घेता सर्वेस पोरा तुझी सडवणीची बरी खबर मोज्या काळजांत हांवें गुप्ती दवरूंक ना तुझ्या विश्वासीपणाचो आनी सडवणेचो हांवें सदांच प्रसार केला तुझ्या निरंतर मोगानी मैफासा विशीं व्हडले सभेंत उसारी नासता हांव रावोंक ना आपले तुझी खुशी करू हांव घेता सर्वेस पोरा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो बैलाच्या आनी बोकड्यांच्या रक्ताक केदिंगच पाप काडची सकत ना ह्या पासतूच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली होम बलयो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवाली नान तवळ हांवें म्हळें पळय हांव आयलां पवित्र ग्रंथाच्या कोवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आशिल्ले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां पयलें तो अशें म्हणटा बलिदानां आनी अर्पणां होम बलयो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका तीं मानवाली नान तरी ही सकड नियमशास्त्राच्या विधी प्रमाणे भेटोवचें तसलीं उपरांत तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक हांव आयलां अशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करता आनी दुसरीच एक स्थापीत करता हेच कुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच पावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या देवाचें उतार हें देवाचे वळखकार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत
आणि ताची महिमा आम्ही देखली. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बळीराया. वंदन तुका ख्रिस्ता, महिमे बळीराया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सोबे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. 6व्या महिन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आमकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते आमकवारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, न मान देवाची कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मरी सगळीच शेरमेली आनी हो न मान कसलो जावयेत म्हणून आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयला. पळय, तूं गर्भेत सावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवडकेक अंत आसचो ना. पूण मरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव अजुनी आमकवार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मच्या भुरग्याक भगवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस्त जाला आनी वांसरी म्हणून लेखल्याक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवा मरियेन म्हणलें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका ख्रिस्ता. क्रिस्त थंय भोव मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, एक तरणाटी आवय आपल्या ल्हानशा भुरग्याक घेवन पयनांक वेशा खातीर रैलाच्या भितर रिकता. आनी थंयसर आसले पयनारी तांच्याच आलोचनान ते बरोवन गेल्ले. पयन केदाळा संपता आनी तशेंच तांच्या बिडाराक केदाळा ती पावतात म्हणलें आलोचन बरोवन कंदिश्ट आसलीं. पूण हें भुरगें रैलाच्या भितर एक लेन्स एका फाटल्यान एकल्याच्या हुस्क्यार बदलून ताच्याच मुखामळार आसल्यो त्यो आसो एकल्याक दिवंक प्रयत्न करतले. आनी थोड्या अवदे उपरांत थंयसर दुखाचे मुखामळ घेवन थंय आसलीं तीं पयनारी संतोशान ते बरतात. आनी थंयचे लागीं एक शिव आसता
हे पयन तांचें सुकाळ जावच्या खातीर तर मोगाच्या भावा आनी भयणी मोरी माई आमच्याय जिवीत म्हणल्यार एका रैलाक प्रवेश जाल्ली आनी ह्या जिवितांत आमकांय साल्वा सावन सुटका समाधान हाडूंक तुजो पात्र भोव उंच जाल्लो मनशा कुळाक सोदून लाभोवच्या देवाच्या योजनांत मोरयेक एक व्हरतो पात्र दिल्लें घडीत आज आमची पवित्र सभा आचरण करता देवाच्या पुताची आवय जावन विसरली बागी घडी तशेंच ह्या देवाच्या योजनांक मोरयेने आपली कबलात दिल्ले महान घडी आज संभ्रमतावन मनशाने पवित्र विश्वासाचो बांद तुटयलो आनी मनीस पातकांत पडलो पूण देवाचे योजने देवसाराक चलोवंक आनी मनशा कुळाक बचाव करूंक ह्या बसवण्यांक मनीस वर्सांनी राखून रावलो पूण देव ह्या वेळार ताचें काम मुंदसून गेलो देवाने ऊर गांवच्या अब्रामाक विसलें ह्या विसोने वरी इस्रायल राष्ट्र उपसोलें देवाचे आराधने प्रारंभ जालें देवाचे उपादेश अस्तित्वाक आयले पूण इस्रायल लोक निजा देवाची पुजावा भजन करच्या बदलाक अन्य देवाच्या फाटल्यान गेले निजा देवाक तिरस्कार केलो अन्य देवाक स्वीकार केलो ह्या घडये मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाने आपणाची दिल्ली ती बसोवणी ताणें पाटी काडली ना बगार तो ताचे मिसांव काम मुंदसून गेलो आनी सांब पावलो गलातकारांक बरोवन 4थ्या अध्यायांत 4 तावन 7व्या ओळी मनासर तो सांगता ऐन वेळ येत आसतना देवाने ताच्या पुताक एका ओंकार मर्येतावन धाडलो देवाने सुडवंदाराक धाडलो देवाची शेळी ह्या संवसाराक आयली तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देवाने ह्या शेळयेक संवसाराक येता आसतना एक जागो तयार केल्लो आसा पयल्याने हो जागो जावन आसा पवित्र जागो देवाचो दूत ओंकार सर्चेने आयलो उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 15व्या वाक्यांत अशें आसा तुजे आनी स्त्रिये मदें तुज्या संतती आनी तिच्या संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिचे संतती तुजे मस्तक चिंतली आनी तूं तिचे कुटेक कोंस मारतलोय देव ताच्या पुताक खंयच्याय दादल्याच्या सहकारा विने एक ओंकारी मरिपात धाडटा दुसरें जावन आसा देवाने देवाच्या शेळयेक तयार केल्लो जागो जावन आसा तो प्रवाद करचो जागो इसाया प्रवादी 7व्या अध्यायांत 14व्या वाक्यांत अशें सांगता देखून सर्वेस्पर तुमकां एक कुणा दितलो
पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त जाल्या तिका एक पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून नांव दवरतली. ह्या मुखांतरे देव सांगता ताणें दिल्ली ती बसोवणे केदींच पोट जायना बगार ती पोंदाक पायता संपूर्ण जावंक शकता. आनी तिसऱ्यांनी देवाच्या शेळयेक देवान तयार केल्लो जागो जावन आसा तो राखण जावचो जागो. सुदैवाच्या चरित्रेंत कळीत जाता की एक सुदैव कुळयेचें चेडूं भुरगें सोडून दाराक राखून रावता. सान लुकान बरयल्ल्या वांशेलांत पयलो अध्याय 38 वाक्यांत तो सांगता. तेदुआ मोरयेन म्हळें पळय हांव सर्वेस्पराची साकर न्ही तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. आनी तरणाटी चली देवाच्या शेळयेक स्विकार करूंक तयार जाली. आनी थाराय मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो तुजें तें अखंड भवट आनी देवा थंय भरवोसो आसल्यान मात्र साध्य जालें. आनी त्याच देवान ताची बसोवणी ताच्या पुताक स्विकार करच्यान तें उगडापें केलें. कित्याक जल्मोन येवशें बाळ जावन आसलें विशेश बाळ. इसाया प्रवादी 9व्या अध्यायांत एका वाक्यांत सांगता काळोखांत चलतल्या लोकांक एक ओड उसवाड दिश्टेक पडलो. मरणाच्या सवळेच्या देशांत रावतेल्यांक एक उसवाड पांकलो. म्हणशे देवा सोत पुतू आमा समेस्तांक सलवसाव हाडून दिता. काळोखांत चियेल्ल्याक उसवाड आनी समाधानी शांती दिवंक शकता. दुसरें जावन आसा सलवसाव दिवशी बसोवणी ती जावन आसली. सान लुकाच्या वांशेलांत 4थ्या अध्यायांत 18 ते 19 वाक्यांत जेजूस आपल्या हातांत तो कोवळो घेवन ताणें म्हणलें देवान म्हाका अभिशेक केला दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करच्या खातीर बंदेंत आसल्यांक सुटका दिवंक पिडेस्तांक बरी भलायकी दिवच्या खातीर कुरड्यांक दिश्टी लिवंक न्याय नीती खातीर सुस्या त्या अर्येकल्याक न्याय लाभोवच्या खातीर कुस्टून आसल्या त्याच दोळ्याने वळश्या दुखांत पुसच्या खातीर देवान म्हाका धाडला आनी अभिशेक केला म्हूण सांगून. तिसऱ्याने मोगाच्या भोवनो आनी भयणीनो हें बाळ जावन आसा रयाळी कुटुंबांतलें. कीर्तनगार 132 11व्या वाक्यांत अशें सांगता दाविदाक दिल्लें उतारे केदींच मोडचो ना. तुज्या पुता मदल्या एकल्याक तुज्या सिंहासनार हांव बसयतलो. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी ही बरोबो आस आमी आशरण करता आसतना मोरी आमकां सबार लिसांवां शिकयता. पयलें जावन आसा विधेयपणाचें अत्युन्नत बरेपण. एकामेकाक विधेय जावचें. देवाची वाट आमच्या जिवितांत ती समकोवची. दुसरें जावन आसा मोरी विश्वासी साकर्ण. जिविताच्या अर्येका अंतांत
देवाक ते विश्वासी जावन सरली. तिसरें, देवाच्या हातांत ते आपणाक संपूर्ण रितीने समर्पिल्ली स्त्री. आनी चवथें, मोरयेनी मोरीस जेजू मोरयेक सर्वस्व जावन आसलो. जेजू तिच्या गर्भांत आसतना तिणें संपूर्ण रितीचें गमन दिलें. गोरवांच्या गोट्यांत सुलमल्ल्या वेळार ताची जतन घेतली. परगटे मिसावांच्या वेळार जागृतकाय दिली. कुर्सार पूर्णतेचें सैमत जेजू तें आसलें. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, सर्वां प्रास उंच आसा एक नांव. मायपास मोग आडून येता बरोसो बेसावूं. नांव तें जेजूचें सदां काल उरचें तें सावूं. पुरसळेक नेकेत्री मोळपाची ती सोबाई. पुरमळेक फुलां पृथ्वीची ती आदाई. पयनारांची दिवटी बांदता समुदायी. मोरी देवाच्या हातांत ते समर्पीत करता. देवाच्या योजनांत ते संपूर्ण तराने वांटेली जावन देव मनीस जावन ह्या संवसारांत येवच्या त्या योजनांत मोरी मध्यस्थीन जाली. आनी अशें सोडवणेच्या कामांक तिकाच तिणें भेटयलें. उबे रावन बावटाची सतां उसारून सांगया. सत म्हणटा देवाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रसणारा खनिज क्रिस्ता तशाच्या एकला आमच्या सुम्या सो पवित्रत्म्यावरील गर्भे संभवलो. ओंकार मरियेता जल्मलो. पोंच पिलाताका ताणें सुसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यामध्ये देवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गा सोडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिवेनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रात्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणे कुडीचें जिवनपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. आमचे सर्व इरादे आमच्या काळजांत आसले सर्व मागणी देवा बापाक भेटोवया. बापा, आमच्या पापा साहेबान बिस्बांनी याजकांनी आनी सर्व धार्मिकांनी देवाच्या शेतांत वावुरतना निस्वार्थपणान आनी उर्बेन वावरूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांनी तांचो अधिकार लोकांचे सेवे पासत वापरूंक जात मत लेखी नासता राष्ट्राच्या सर्व लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमची जिणी संपूर्ण तरान तुका समर्पून सतानितीचे वाटेन चलोवन मोगाची आनी बोगसण्याची जिणी जियेवन सर्गींच्या राजान वांटेली जावंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी वायट सवयांक बली जायनासता मागण्याच्या स्पिरितान भरून देखीवंत क्रिस्ती जिणी जियोंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. संकश्टाचे परिस्थितीन जियोवच्या ह्या काळार आमचो सोमेस्तांचो भावार्थ सडय. आमी सोमेस्तांनी तुजी खुशी आसा तशें स्विकार करूंक एकामेकाक धैर्य दिवन जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या सालोरेसाच्या बेजिलिकाक वर्त्या बावडतान येवच्या भक्तिकांचेर बेजिलिकाच्या प्रगतीच्या कामांचेर
बेझिलिकाची जबाबदारी खाणगेल्ल्या रेक्टर बापांचेर, सहाय्यक याजकाचेर नोवेनाच्या दिसांनी आमचे पासत मिसाचें बलिदान भेटोवच्या सर्व याजकांचेर तुजी विंसणार आशिर्वादां घाल म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बोदळ बापा, ही सर्व मागणी तुका भेटयत आसतना आमकां तुज्या हातांत आमी भेटयता. स्विकार करी तुज्या बेसावांनी भरू हे आमी मागतो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. तुज्या भाव भयणीनो मुख्यानी तुमचें बलिदान सत पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेप्या पयसुरीच्या दबाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्गींच्या बापा, तुजो एकलो स्पोत मोनेस जालो ती घडी आपल्यास आरंभाची बगी घडी म्हूण तुज्या पवित्र सभा वळखून घेता आनी ह्या दाबासेक गुट संभ्रम संतोशान तुका हो दिनवासनेचो यश्न भेटयता. तो तूं मायपासान मानून घे आनी आमकां मेळ्ळा तें जेजूचें जिवी ह्या संभ्रमा वरवीं आमकांच आनी हेरांय मनशांक दिसान दीस अदे करता बरेत कुळादीक कर क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदान आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेन्ना सोडून दारे मनशा कुळाचो मनशा खातीर मनशा मदें येवचो काळ भरलो तेन्ना तुज्या हुकुमान देवदूत सर्गांतावन देवलो आनी तुज्या अगणित मोगाच्या येवशेनाचो मुरयेक ताणें संदेश हाडलो. अखंड भावार्थान तिणें तो घेतलो आनी आपलेच ल्हानविकाय लीनपणी वळखून निष्कळंक अमकारेनी तुज्या साकरणेने आपलो जबाब दिलो. तेचे बगे घडये तिच्या निर्मळ कुशवांती पवित्र आत्म्याच्या विचित्र पदवेनी तुजो ससनेके पोत मनशा मदें मनीस कसो जिवंक लागलो आनी तुज्या परिशेक केल्ली बसवणी पाळ्ळी तुवें विश्वासपणी आनी सगळ्या लोकांचे अत्रेक बगयले पुर्तेपणी. देखून ताचे उदेशे तामन आसतना वयर सर्गारी तुका वाकणटा देवदूतांच्या दळबारी आनी तुजी किर्ती गावन उल्हासता सगळो संवसारी. तशेंच आमचें किर्तन पावो आतां तुजे मुखारी. पवित्र
बापा क्लोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सिरी तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागतो जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगती आपले कुशीने कस मदों सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनू आसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्से घेयाते आनी खायाते ही म्हजी कूडू तुमचे पासून समर्पूची. तेच परे जेवण सतसणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्से घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ने कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस मनशा पासून तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात. Babarta so good pargatuya Jesu melo Jesu jiwan sala Jesu nomyan yedolo Jesu melo Jesu jiwan sala Jesu बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती बगेवन झुजे बगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सत्पुतेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचो पुतू ह्या संवसारी देवाचो मोग घेवन आमच्या काळजांत जो आयिल्लो तो मोग एकामेकांत वांटून घेवन आमकां आपोवन दिल्लें तें जिवीत कुटुंबांचें वा धर्मीक बऱ्या तरान जिवचे खातीर तो आपोवन दिता. ह्या खातीर आमच्या सुम्याशी केलेल्या मागण्याद्वारे मागच्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज संवसार येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांतयान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतलें आमकां निवारे दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवश्या नत्रेक तेल्यांक आमकां
तुझ्या उदार काकुतें सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक सोडकी बरी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाले आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तुजी येताय आनी रासो चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोगासून एकवट असो गुर सावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ओ सावन आसा जेजू क्रिस्ती आमचो सुडवंदारी. देवाची शेळी ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवन लाभले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सौम्या तुका सेवक रेता येण्याक तुज्या हांव रागोन रावता. स्वागत तुका हांव आस्तिका जिवीत मोचे समर्पिता. जीवो उडो तूं जिवीत दिवसो जिवीत आमचे तूं नंदन करसो. सासवीक सुखाक व्हरून पावसो सासवीक सुखाक पावसो. सौम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हांव रागोन रावता. स्वागत तुका हांव आस्तिका जिवीत मोचे समर्पिता. सौम्या तुका सेवकत रेता येण्याक तुज्या हांव रागोन रावता. स्वागत तुका हांव आस्तिता जिवीत मोचे समर्पिता. उर्गां तुका जेजू सौम्या आयलाय तूं आज काळजांत मोच्या.
मोगाळ बापा आमकां रेन आपल्या कुशव्यान घेतलेलो तुजो पूत करो देवाने करो मनीस म्हूण वळखूंक तुवें आमकां फोव केलाय. हो बावाट सदांच सांबाळूंक आनी परगटूंक आमकां कृपा दी आनी ताच्या पुना जिवनपणाच्या सक्तीन सस्नी सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागतो तुज्या पुता जेजूचे नांवी. प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमच्या खातीर भेटयिल्लें जावन आसात. मानादेव बाप जोकेम डिसोजा कापुजीन पद्राब तांकां तुमच्या नांवे आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या उजव्याक तशें दाव्याक आसात पोलटायन पद्राब फादर पावलो आनी फादर मार्क तांकांय आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मार्च 20 आनी 6 तारखेर शुक्रारा म्हणजे फाल्यांच्या दिसा सांजेर 4:15 हांगासर मिसाचें बलिदान आसतलें आनी 4:40 म्हणजे 4:45 वरार हांगा इगर्जेंत थावन आतां ह्या दिसांनी फाटल्या 1 वर्सा जावन नावार्दीक जाल्लो आमचो परपलो कुर्सागुडो. ह्या कुर्सागुड्याक आमी कुर्साची वाट करून वेथेल्या. त्या खातीर मोगाचें न्हू हो नावाडलो गुडो हो ह्या वर्सा ह्या कुर्सा वाटेक तुमी प्रयत्न करून येजय आनी ह्या कुर्सागुड्यार कुर्साची वाट आमी क्रिस्तांवांचो संकेत जावन वर्सान वर्स आचरण करचें तें आमी ही कुर्सा वाट बऱ्या तरेन करूंक तुमी हर एकल्यानी येजय ह्या कुर्सा वाट्याचो भाग घेजय म्हणून तुमकां हांव खालती विनंती करतां. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्पवेदात दे बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान आमी तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Saloresa magne e seitevan martira saloresa ternia praeres bavarta katir katin kosusun chudya aikamche kalte magne wartya patirina mituje surshi ailaw jivo bavart tirbarvasu devasunam amcha peryaso khoro mog amkan sondi amcha besak sarizaw निष्कळपण आमचे ते परसळशेकर आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांतय खालतेपण आमी दाखयशेकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशेकर अनभावार्थ्यांक आनी भावार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गेचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशेकर तुझ्या बळादेक मजतीन देवाचे राज संसारात विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. शेकी भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांवची जीवन बागे मरण मरून सर्गात तुझे सांगता ससना देवा होगळसूंचे भाग
आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पथकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. Salvare martirama pasot venatik. Христа посмертного самчакати. Прартуя. Ісур подведара देवा, भाग्यवान फ्लोरेसन आपल्या वळवळांचे उज्याचे जैत वर्ष तुवें केले. आमच्या उगणाची किरणां आमी पालवशे कर म्हण लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सौम्यावर वे. सौम्याचे नावे आमचो आदार. सौम्या दयेन ऐक म्हजे मागणे. सौम्य तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी ससण देवा, तुझी गुण करची सकत पिडेस कुडीनी वतून कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकांक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासूनतले तांकां सोडय. मतीचे कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुझ्या गणित काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुझ्या भक्ता सालोरसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलिकांत तुझ्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवता जावन जियोवचे आनी तुका महिमा दिवची भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सौम्या मारिफात. आमेन. सौम्य जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखलांत तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या पाटलांत तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदांच काळ रावो. आमेन. ह्या पवित्र थळार हाती घेतली अभिवृद्धीची सर्व कामां आनी तिचे नडकळेच्या आसक्तेत हांव जैत जोडून कामां बेगीच सोंपोवंक पावोवंक सालारसाच्या मजतीन देवाची ससय मागून आमी सांगाता म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे संगाता, सगळ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
भगवंत करसुचे कुरवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.